लागशिल्ल्या केरळांत जायत्या जणांक पावसा वरवीं जायतो नश्ट जाल्लो आसा. ह्या सर्व अनवरांतलें राख म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. चवथो उलो. देवसार ताच्या नांवान फळटात. संतांनी देवसार तुका खांबतात. ताच्या सर्व पासांतलें आमकां निवार. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी मागया विविध ताळण्यांतावन आमकां निवार सुमया. जावं बरो विविध रितीन आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या ताळण्या मुखांतर देवसार नाटता. त्या सर्व थावन आमकां सर्व पासांतलें आमकां निवार. आमकां तवळ तवळ पातकाकारान जावच्या संगती बसत ह्या वेळार आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. पांचवो उलो. खोड्या बरे जातात. सांतांतोनी आत्म्याच्या आनी कुडीच्या पिडेंतलें आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोन दी. ह्या वेळार आमी मागया जावं बरो विविध रितीन कुडीची पिडा आमकां दुस्तेस्त आसा. जावं बरो विविध रितीन जावं बरो आमच्याच जिवितांत आमकां जायत्यो पिडा आसात. जावं बरो आमच्या कुटुंबाच्या सांदे विविध रितीच्या कुडीच्या पिडेंत वळवळोनात आसात. तांकां आनी आमची सर पिडा संत अंतोनीच्या पांयतळी आमी दवरया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. पिडेस्त बरे जातात. सांतांतोनी पिडेस्तांक बरें कर. आत्म्या थंय वा कुडी थंय कश्टांतल्यांक सवकसाय दी. ह्या वेळार आमी मागया विविध रितीच्या पिडेनय कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी पासत. जावं बरो आमच्याच घरांत पिडेस्त आसात, हांतुळणार आसात. आमच्या शेजारा जर कोणी आमकां कळीत आसचें हांतुळणार आसात तांकां आमी समर्पण दिवया. आनी प्रत्येक तरान ह्या वेळार तांचे पासत आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. सातवो उलो. दर्यांक तो फरमायता. सांतांतोनी आतां पयनार आसल्ल्यांक आनी परगांवांत आसल्ल्यांक राख आनी आमच्या वडणेच्या उसंबळ्यांतलें आमकां निवार. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत
जावंक बरो आमच्या कुटुंबाचे सांदे पती भुरगीं परगांवांत आसात तांचे पासून आमी मागया आमकां आमचे इश्ट कोणी परगांवांत आसात तांचे पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमकां आमी बरें जावचे खातीर ते थंयसर परगांवांत कश्ट कान आसात तांकां समर्पण होकन आमी भेटोवया नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो आठवो उलो संकलिंग तो फरमाई था संत अंतोनी बंदिंदा सल्यांगातीर माग पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया जावंक बरो विविध रितीच्या बांदपासांत आशिल्ल्या पासून म्हणजे प्रत्येक तरान पातकाच्या बांदपासांत बंदिंत आसात तांचे पासून जावंक बरो विविध रितीन कोण प्रिजन मिनिस्ट्री करतात प्रिजन मिनिस्टर वावर करतात तांचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागया नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नवो उलो आंधल्यांक भेऱ्यांक पावथा संत अंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करचे खातीर सर्व जखम आमचे वयले निवार ह्या वेळार विविध रितीचे कुडीचे ऊन आसल्या पासून जावंक बरो थोड्यांक आयकना उलोवंक जायना समाज सारकें दिसना तांचे पासून आमी मागया जल्मात जावन थोडे कुरडे आसतात भेरे आसतात मोने आसतात तांकां विशेष सक्तीचे व्यक्ती म्हणून तांकां आमी आपयता तांकां सगळ्यांकी समर्पण होकन आमी भेटोवया नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो दवो उलो कितेंय सांडल्यार दाखोवन दितात सांतांतोनी भायर पडिल्ल्यो वस्तूतून दाखोवन दिताय आमी सांडिल्ल्यो आत्म्याच्यो कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळच्यो कर ह्या वेळार आमी मागया जायतीं जाणां सांतांतोनी कडेन भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळचे खातीर मागतात त्या लोकां पासून आमी मागया आमकांय जावंक बरो वस्तू भायर पडोंक ना पूण आत्म्याच्यो कुडीच्यो वस्तू आत्मीक रितीन आमी होगडायल्यात त्यो वस्तू परत भवार्थान आमी बळादीक जावं आदार दी म्हणून मागया नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुझे संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें सो इकरावो उलो आपाय पयस करता सांत अंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर्व मोसान तूं आमकां राख ह्या वेळार मागया आमी सर्व अनवरांतलें सर्व आपायांतलें आमकां राख म्हणून मागया नमान मरिये कृपेन बदलले
सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस जाओ. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस जाओ. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस जाओ. बारावो उलो दुखोल तत्व निवानवता सांतंतोनी दुर्बळ्यांच्या आधारा आमच्या गरजांत तुम पाव दिसपोतें काम दिसपोतो ग्रास आमकां सोंदी प्रत्येक तरान माग्या जे कोण बेकार आसात काम नासतना आसात त्या सर्व युवा जाणां पासून तमी माग्या. थोडे जण परगांवांत वचून काम सोदत आसात विजा मोग जाल्या म्हणटात काम मेळटें ना. थोडे जण गांवांतच काम शिकल्यात काम ना असल्या पासून आमी माग्या आनी कोणे आमचे कडेन मागोंक सांगला. कोणी अनवरांत आसात कोणी दिसपडतो घास नासतना आसात पयशांच्या समस्यांनी आसात तांकां समर्पण हो करून आमी भेटोवया. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. तेरावो उलो कोणाक पावलां ते सांगून दित संतांतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ले खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. ह्या वेळार प्रत्येक तरान संतांतोनी थावन आमकां लाभले सर्व उपकार आमी नियाळ करया. जायते बरें पोवन आमकां सोम्यान केला ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. सर्व उपकार नियाळन अर्गां जावन हे तीन नमान मरिया आमी म्हणया. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुझे संगत आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशें चेंजीस जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सम्या काकुल तमची कर क्रिस्ता काकुल तमची कर सम्या काकुल तमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गीच्या देव बापा देव पुता संवसाराच्या थारोका देवा पवित्र आत्म्या संतश्रेम धृंदादी एकाच सेवा भाग्यवंती मरिये तुम्ही सुमे संतानो आणि भक्तानो संतांतोनी साफ्रास्काच्या खऱ्या पुता संतांतोनी देव जाणवायच्या मंदिरा संतांतोनी खलतपणाच्या आश्रया संतांतोनी प्राजिताच्या देखी संतांतोनी संपून गायचे देखी संतांतोनी तुझ्या वर्दीच्या अलंकारा संतांतोनी निरापराधींच्या बचावे संतांतोनी दुखे संजा बुजवणे संतांतोनी देऊन सराक वोड बियाच्या कारणा संतांतोनी पिढे संजा वैजा संतांतोनी निष्कळपणाच्या फुला संतांतोनी दुर्बळकाय लब्धल्या संतांतोनी लेंतवायांच्या आणि सोसनिकायच्या देखी संतांतोनी सुवार्ता प्रकट करतेल्या संतांतोनी कोड्यांच्या उजवाडा संतांतोनी भाग्यवंतपणाच्या परजळीत नेकेत्रा संतांतोनी मेथीच्या देखी संतांतोनी बंदिवानाच्या बचावे संतांतोनी अजापानी आणि असर्यानी नावाडलेल्या संतांतोनी तुका उलो मारलेल्यांक पावतेल्या जेजू क्रिस्ता संतांतोनीच्या पुण्या वरवीं
त्याच्या सुस्निकायांनी खालतेपणावरवी, त्याच्या दुर्बळकायांनी गरीबपणावरवी, त्याच्या जिंजवर आणि याची कार्यावरवी, त्याच्या कष्ट आणि दंडवणेवरवी, त्याच्या शर्मा आणि शिकवणेवरवी, त्याच्या मोगा आणि भक्तीपणावरवी, त्याच्या बिरमोदे आणि खाकुलतीवरवी, त्याच्या आनंदभरीत मोरणावरवी आम्ही पातकी आमकां बगोस म्हणनो. सांतांतोनीच्या मागण्यावरवी सर वायटांतले आमकां निवार म्हणनो. आमच्या कश्टां सुस्निकाय आमकां दी म्हणनो. दया दवरन खरें भक्ती पावन आमकां दी म्हणनो. दया दवरन आमच्या गरजांक पाव म्हणनो. दया दवरन मरणाच्या घडये आमकां राख म्हणनो. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले. बहु खाकळदार जेजो तुझ्या भाग्यवान धर्मवीराक सांतांतोनीक कळनातल्या अवसरी आणि विचित्रान तुवें वाडलाय. पातयेन आमी मागता ते सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटले म्हूण थीर प्रवोचान रावोंक आमकां कृपा दी. जोची येताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचें आमचें भक्तीपोवन आराधन आनी मिसाचें बलिदान सोलोन व्हरूंक आमच्या सांगात आसात मनादीक पाप विक्टर डिसोजा. तांकां डिरेक्टर बापांच्या तर्फेन तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. भक्तीपणान ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया. आमी समेस्त दिमी गेल्या आनी सिरविलें गीत दैवी गीतां बूक तुमचे कडेन आसा तर 530. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಎಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ पवित्र सक्रमेंटांत देवರಿಗೆ जेसू हाजर आसा. की आमच्या मोगाळ जेसू आराधने नन्नेसुराजनिगे हालेलुया 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 आमचो इष्ट, हालेलुया तो आमचो सर्वस्व कोणी सांडल्यार तो आमकां सांगचो. येवया ताजे सरशी, येवया ताजो सांगात सोडया, ताजो मोग सोडया. सकट आमचे व्हडली बेजाराय आमी पयस करया. आमी दुखेस्त आसां, कुडींत मोठ्यांत चिंतमानी येवया. हो वेळ आमकां हर एकल्यांकी आत्मीक फायदे आसो जावं दी. जेजूच्या पांयां तळी बसून जेजूक आमी आयकोवया. तोच आमचो सोडवंता, तोच आमचो खरो मेस्त्री इश्ट, तोच आमचो बरो भाव. हांव तुमचे सांगाता, संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसावण बसयलो कष्टतल्यानो आनी वाचून वोवयतल्यानो मुझे सरशी येया. हांव तुमकां विशय दिता म्हणलो. तुम्ही कळवळचे सोड सोडा, मुझेर विश्वास दवरा. पण बरोवस दिल्लो आमचो सोमी आमचे संगत आसा. कित्याक आमकां मेळना, आमी संतोष पावया, आमी बरोवशान रावया. कित्याक तो आमकां साडीचो ना. तो आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या खंतींत, आमच्या बेजारांत, आमच्या निराशपणांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या हर एका घडये आमकां सांगात दिता. पळया कितलो मोगाळ इश्ट आमचो सोमी. त्या सोम्याक ओ वेळ एक वर आमी ताजें भजन करया, ताजी स्तुती करया, ताका होगोळसुया. फाटल्या म्हयन्यान, फाटल्या दिसांनी ताणें केल्ले सर बरेपण आमी नियाळया. इल्लो वेळ मौन रावया, सोम्याक आमचेच समर्पण करया. सोमी आमचे मदें आसा, आमकां तो आयकता, आमकां तो धीर दिता, वाट दाखयता. सोम्याक आमी साश्टांग आमी नमस्कार करया, ताची स्तुती करया. मोगळा सोम्या जेसू, ह्या वेळी आमी सर्व हांगासर ह्या आराधनान भाग घेतली आनी यूट्यूब डिवायन वर्ड ह्या चॅनला मुखांतर ह्या आराधनान भाग घेवच्या हर एका आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायते इराद्यांनी, जायते विनवण्यो घेवन ते हांगासर आयल्यात. मोगळा सोम्या, तांची मागणी, तांचे दूख, तांचे विनवणी, तांचे हर एक काळजाचे अत्रेग ह्या घडये हांव तुका समर्पण दिता.
ताणी भरवशान आनी भवट्टान तुजो मोग करूंक, तुज्या संगतपणांत, तुज्या मोगांत सदांच रावूंक आशेता. मोगाळा सोम्या, वरत्या भावार्थान ते आयल्यात ह्या आराधनाक. वरत्या भावार्थान ह्या आराधना कितलेशे जण भाग घेतात. तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या भुरग्यां बाळाचेर, तांच्या वावराचेर, खरी एका संगतेचेर बेसांव घाल. तांच्या जिवितांत जायती आश्चर्य आजापा कर सोम्या. कितलेशा पिडेस्तांक तुवें गुण केले, कितलेशा पातक्यांक तुवें बोगसाने दिवन नवें जिवीत दिले. आज तेच आमची भाऊ भयणी तांचे जायते इरादे घेवन आयल्यात तुजे लागीं मागोवंक, तुका आयकोंक, तुजे उतरान ताणें भावट जोड घेवंक, भावटान थीर करूंक तांकां तांची मोत वस वाडाय. तांच्या सांगात तूं राव सोम्या. सोम्या, जावं तुका सोम्याची स्तुती करून गावया आमी गीत स्वादीक जेजू नमान तुका. कोणे भक्ती गीतांबू 563 363. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रमेंतांत रातोण आसा. उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रमेंतांत रातोण आसा. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पळया स्वादीक जेजू, दुर्लभ जेजू, मोगाळ जेजू. ताका आमी ताची स्तुती करया, ताची नांवाची वडवीक आमी घालया. ताचें नांव आमकां आमी उसारल्यार आमी सत्यवन जाताव, आमी बळवण जाताव, आमी भावटांत थीर जाताव. ह्या स्वादीक जेजूक आमी होगोळचुया. फाटल्या म्हयन्यांत, फाटल्या दिसांनी ताणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्ली आजापा आसर्या. आमच्या हर एक जिवीत, आमचे कुटुंबा जिवीत, आमचो वावर हर एकांती आमी फाटी घेवन पळयल्यार सोम्याची वेजमिता, सोम्याची आजापा, सोम्याची बेसावां देखून घावया, ताची स्तुती करया, ताका आमच्या उतरांनी ताका होगोळचुया. जिन्ये पोयना सांगा दिता, कश्टान वारां सांबाळ व्हरता. जिन्ये पोयना सांगा दिता, कश्टान वारां सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जगवाच्या जिनियेंत बदलावण हाडली, परिवर्तन हाडली. जेजूतून जायते तो पयस गेल्लो. आपल्या स्वार्था खातीर, आपल्या पातकांत तो आसलो. ताका नवे जिवीत दिले.
कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिली, पिडेस्तांक गूण केले. अशे ताच्या लागीं भावाटन आयिल्ल्या हर एकल्यांकी ताणे आशीर्वादीत केले, बरे केले, गूण केले. आज आमी त्याच भावाटांत सोम्या सरशी आयल्या. त्याच भावाटांत सोम्या सरशी जे कितें आमकां गरज आसा ते आमी उसारून सांगया. खंडीत तो आमकां रित्या हातांनी धाडचो ना, बगार ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी बेसावांनी आमकां धाडटलो. तर आमी ताची स्तुती करया आनी गावया आमच्या सडवंदाराची. अंतरांत दिवो जाता, अज्ञानांत सन्वाय दिता. अंतरांत दिवो जाता, अज्ञानांत सन्वाय दिता. स्वादिक जेसू नमान तुका, उलोक जेसू वंदन तुका. आमचे दोघी हात विस्तार आमी उखोन धरया. अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, होकलाप तुका सोम्या जेसू, सोम्या जेसू, स्तुति तुका सोम्या जेसू, सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या जेसू, नमन तुका सोम्या जेसू, प्रणाम तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या, वैभव तुका सोम्या जेसू, वाकणी तुका सोम्या जेसू, हर्षितां तुका सोम्या जेसू, वर्णितां तुका सोम्या जेसू, दिनवासां तुका सोम्या जेसू, गायतां तुका सोम्या जेसू, नावातां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. इल्लो वेळ मौन रावया. सोमी म्हज्या सांगात आसा, म्हज्या कश्टांत आसा, म्हज्या खंतींत, म्हज्या भयणीनो. कित्याक आमी निराशी जावचे, कित्याक आमी आकांतून रावचे, कित्याक आमी खंत करचे. आमचे वजन, आमची जडाय, आमचे दूख, आमचे रुदान सक्कड सोम्याक आमी समर्पून दिवया. सोमी जाणा आमचे हर एक कष्ट, दुख, समस्ये. सोमी आशेता आमचे तावन परिवर्तन, बदलावण, मन बदला. आज ह्या आधुनीक काळार आमकां जायत्यो संगती संवसारी ओडणे कुशीन आमकां ओडटात. सोम्यातून आमी जायते फावटी पयस गेल्या. आमचो भावार्थ धंडळ आमी सोम्याच्या मनशाक काम मेळटा. आमच्या बिझनेसांत, आमच्या वावरांत लुकसाणा वयर लुकसाण, नश्टा वयर नश्ट म्हणटाना आमी देदेस्पोर जाता, आमी कंगाल जाता. नश्टा वयर नश्ट म्हणटाना आमी देदेस्पोर जाता, आमी कंगाल जाता. आमी न्हय संवसारी सरशी वेचे, बगार आमी येवंक जायची सोम्या सरशी. कित्याक तो आमकां सांडून पिता सोम्या जेसू, म्हजी पिडा शिडा, कस, मानसीक आनी भलायकी हांव तुका समर्पिता सोम्या जेसू. म्हजे ग्रेस्त काय, म्हजो सुख, संतोष, दूख हांव तुका समर्पिता सोम्या जेसू. हांवें हाती घेतली सर योजना आनी कामां हांव तुका समर्पिता सोम्या जेसू. म्हज्या जिवितांत केली सगळी मांडावळ, हांव तुका समर्पिता सोम्या जेसू. सगळे म्हजे कुटुंब, म्हजी आवय बापाय, भाऊ भयणी, परगांवांत असले सक्कड म्हजी कुटुंबादारांक
पिता सम्या जेसू कुटुंबांतल्या हर एका पिडेस्तांक प्रायवंतांक मलगड्यांक हांव तुका समर्पिता सम्या जेसू कुटुंबांतल्या युवजनांक भुरग्यांक बालशांक हांव तुका समर्पिता सम्या जेसू म्हज्या कुटुंबांतले कश्ट समस्या दुख खंत बेजाराय बरे काम बरो फुडारनातल्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सगळे म्हजे फिरगस कुटाम याजक धार्मीक भाव भयणींक सगळो म्हजो वावर सम्या जेसू सोम्याक सगळे म्हजे जिवीत समर्पया जे कितें तुमकां वैयक्तीक समर्पण करूंक आसा तुमी करात तुमी कितलो मोगाळ मोवाळ खरो इश्ट आमचो आत्मीक वैस आमचो बरो घोळी रायांचो रायतो ताका आमचे सगळे सर्वस समर्पया हालेलुया संगत गावया आमचे हात उखलया हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे हे प्रार्थना संगत गाविया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया हालेलुया आमच्या हात तांचे कष्ट समस्या तांचे परिहार कर तांच्या भवाटन तांचे हे आमचे जण हर एकल्याच्या आशीर्वादित तुझ्या देण्याने विविध देण्याने तुझे उतार प्रकट करूंक तुझे भावार्थ प्रकट करूंक तुझी सुवार्ता प्रकट करूंक जीवित जिवंक बरे वैयक्तिक जीवित जिवंक तांच्या हर एका कष्टाने तांचे सत्य हालेलुया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे एक प्रार्थना संगत गाविया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे एक प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर वो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तो यहाँ पर हालेलुया
म्हज्या कुटुंबाक आनी हर एक म्हज्या वावरांत तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक आनी कुरपे देण्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आज म्हाका हांगासर ह्या आराधनांत भाग्यांक फावो करून आमकां बरें वातावरण फावो केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या आसपत्रेन जायते पिडेस्त भाव भयणी ती पिडेन कश्ट जाताना पिडा गूण जायना म्हणल्या वेळार तांची पिडा शिडा गूण केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमचे युवजण वाट चुकोवन सारके वाटेक येवन तांचो फुडार तुवें रुपीत केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमच्या घरांत कश्ट समस्ये करंदाय बेजारा येतना सक्कड कुटुंबाचे समस्ये परिहार केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमच्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आमची भाव भयणी आसात तांकां राखून तुवें सांबाळ्ळें तांकां बरो फुडार बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू म्हज्या आकांतांत म्हज्या निराशांत म्हज्या खंतींत म्हाका संगात दिवन धैर्य दिल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू देवाच्या उतराच्या बोळान म्हजो भावार्थ तुवें घट केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमच्या कुटुंबान भुरग्यांक बरे शिकप जोडूंक तांची मोत उजवाडांत बरे शिकप जोडूंक सहरितीने आदार दिल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमच्या फिरगचे नासले सर याजक धार्मीक भाव भयणी मारिफात सुवार्थ आमकां परगट करूंक सुवार्थ जाणा जावंक फावो केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू आमकां भोव आपुरबायेची दियेसीज गवळी बाप आनी सक्कड याजा धार्मीक लाय सक्कड आमकां एक गवळीक योजन गवळीक वावर आमकां यशस्वी करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू म्हजें काम सांडून हांव देदेस्पोट जाताना म्हाका सारकें बरें काम तुवें फावो केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू म्हज्या बिझनेसांत म्हज्या वावरांत कश्टा वयर कश्ट नश्टा वयर नश्ट जाताना म्हजे सांगात रावन म्हजे बिझनेस म्हजो वावर बरें केल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू कुटुंबा जिवितांत एकामेका पती पत्नी मध्ये मनस्तापांत तो मनस्ताप सारको केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू म्हज्या कुटुंबाचेर नाना रितीची आशिर्वादा बेसांव घाल म्हजे कुटुंब सांबाळून वेल्ल्याक अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेसू एकडी पर उकडास काडया तुमकां हर एकल्यान जाल्ले ते बरेपण उडास काडा सोम्याक अर्गा दिवया सोम्याची स्तुती करया कित्याक हे सक्कट जाला सोम्याच्या त्या आदारान सोम्याच्या ससायन तो मात्र आमचो सडवंदार तो मात्र सक्कट आमकां बरें करूंक बरें दिवंक शकता तर ह्या सोम्याच्या कोरपे देण्या गावया गीत सगळ्या काळजान सोम्या हांव तुका नांवाडटा अर्गां हे गीत गावया कोंकणी भक्ती गीता बुकान पान संख 210 इन्नोरातु उबी रावया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नांवाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गान तुका हातुकोलयान होगळा तुका ओटल्यान स्तुती तुका वंदन ओटल्यान गावया आमी अर्गान तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे आमचे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे अर्गान तुका होगळा तुका
तुका सोम्याची स्तुती करूया सोम्याक अर्घा दिवया सोम्याक नाव हाडया तुका अर्गान तुका तुका स्तुती तुका वंदन तुका कोण्या सोम्याचे ते बरेपण सोमी सक्कट देडेस्तान बरें केल्लो हर एक आमच्या घरांत तो येता हर एक आमच्या कुटुंबा सांगाता तो रावता आणि आमचे पिराशे आमचे समस्ये आमचे रुदान सक्कट तो परिहार करता तो बरो करूंक आमकां वाट दाखयता हे सोम्याची आमी स्तुती करया सोम्याक आमी अर्घा दिवया मागणे ऐकतात संतोष लाभयतात सुखोकान आमच्या सांगात येतात मागणे ऐकतात संतोष लाभयतात सुखोकांत आमच्या सांगात येतात अर्गान तुका वडल्यान आमी गावया सोहळ्याक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका सक्कट बरेपण तुका सक्कट आमची वावडी स्तुती गायता आमच्या गीता मुखांत तुझी स्तुती करता सगळे आमच्या जिवितान केले सक्कट बरेपण आमी मेळटा नावाडटा हर एक आमच्या जिवितान हर एका आमच्या जिविताच्या घडयेन केल्ले बरेपण आमी नियाळटा तुजी स्तुती गायता तुका वंदन करता वंदन तुका अर्गान तुका ओगळान तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस तुका ओगळा तुका स्तुती तुका जीसस हालेलुया हालेलुया बसा आमची दिश्ट सक्रामेंतला जेजूचेर खंचोवया सोम्याचे उतर आयकूंक आमकां समेत तयारी करया सोम्याचे उतरांत वर्ती सकत आसा आनी ती सकत आमकां सक्कट बरें करूंक शकता सोम्याचे एक उतर पुरो आमकां जिविताक वाट जाता त्या एका उतराचेर आमी सतमानूंक जायचे तर ते उतर आयकूंक आमचे काळीज आमचे मौन आमचे कान उगडया आनी सोम्याची सुवार्ता आयकूंक आमी तयार सोम्या उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सोय आसूं सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोणीर सोडलो आनी आमी सरोवराच्या पलतडी या म्हणालो तशें ते भायर सरले मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली तितल्या सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें दोणी भितर उदक भरून ते सर व्हड आपायांत पडले सीस जेजू सरशीन आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटाव म्हणून बोबाटले
जेजून उठून वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक भेस्टायले. तेदवा वारे वादळ रावले आनी सक्कड शांत जाले. उपरांत ताणें सिसा लागीं विचारले, खंय आसा तुमचो भावार्थ? सीस भियोन तशे आजाप जावन एकामेका म्हणाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी ती ताका खाल जातात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भुशा भाऊ भयणीनो, लुकाचे ही सुवार्ता आमी आयकली आनी थंयसर एक वाक्य सोमी कितें म्हणटा? आमी सरोवराचे पलतडिया. खंय? आमी सरोवराचे पलतडिया. अल्तडी आनी पोलतडी. काले अल्तडी, काले पोलतडी. पण ह्या सिसांक थंयसर वारे वादळ येताना ते भियाले, ते कंगाल जाले आनी ते कितें म्हणाले? मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटाव म्हणाले. मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटाव. बुडचे आलतडी. बुडचे आलतडी कित्याक? सोमी तांचे सांगात आसतना तांकां काले जाले, तांकां भे. आमी मोरताव म्हणले भे तांकां उपजाले. देखून सोमी तांकां भावार्थाची एक परीक्षा करता. थंयसर आमी पलतडिया अस्कत भावार्थांतून तीर आनी दृढ भावार्थाक आमी उतरोंक जायचे. आनी जेजू थंयसर वारे वादळ तो शांत करता. ते भियेल्ले, ते कंगाल जाल्ले, ते निराश जाले, ते मोरता म्हणटाले, ते भावार्थान अस्कत जाल्ल्या सिसांक पाटलावदाऱ्यांक जेजू म्हणटा, खंय आसा तुमचो भावार्थ? सिसांक आयकूंक, तांचो भावार्थ विश्लेशण करूंक आमकां सुलाभ. आमच्या जिवितांत आलतडी आमी आसतना कसली आमी पलतडी केदळावेचे? ते भावार्थांत आमी कशे दृढ जावचे? धाकल्याक पळया, आमच्या घरांत पिडेस्त वा सिरियस आसा म्हणटाना आमी कितें जाता? आमी डाऊन जाता. सक्कट जाले, संपतले आनी तो वचचो ना म्हणून आमी निराश जाता. वय की न्ही? हा, काले भियेतात. वय तुका म्हाका हर एकलें की कित्याक आमी आलतडीत आसा. म्हणजे सोमी आमच्या लागीं ना. सोमयाक आमी विसरता. जावं ती बिझनेस सक्कड लॉस जाले, लॉस वयर लॉस, कितलेशे फावटी लॉस जायत. दीस काळोख जाले उपरांत दीस येजेत मू, वय की न्ही? हा, देखून आमी कश्ट येताना, पिडा शिडा येताना आमी विसराता. सोमयाचे उतरां ना. आमी कितलेशे आराधन करता, कितलेशे मागणे करता, कितले करता. जे कितें जाता ती देवाची खुशी, सोमयाची खुशी. सोम्या जर तर म्हज्या भावा भयणी बरें करूंक शकता तर तूं कर म्हणला असलो विश्वास भावार्थ आमचे थंय आसा की आज ना. आमचो भावार्थ घट ना. कित्याक आमी मनशां सायंबाची. मनशां सायंब आमकां चड आसा, दैवीक सायंब, भावार्थी सायंब उणें आसा. देखून ह्या खातीर ह्या संवसारात चड उणें घडटना आमी खंत करता, आमी कंगाल जाता, आमी बेजाराय भोगता. आतां हे आयकून
आज म्हणी जातात गी घरा वचून पोलतडी बरी ना तसलो आमचे जिवीत देखून भाऊ बहीण आमचो क्रिस्ती भावट गट ना खंयगी शेळेल्ले बरी आसा देखून सिसांकी पळया सोमी तो आसलो सांचे सांगता तरी तांकां आमी बुडटा वारे वादळ येताना आमी बुडटा मरता म्हणून आमच्या जिवितांत आमी सोम्या सोम्या म्हणून सक्कड आमच्या कश्ट अनवरांत वेता पूण आमकां दुबाव येता सोम्या आसा गी आमकां बरें जाता गी पिडा शिडा गूण जाता गी भाव वाचता गी भयण वाचता गी काम मेळटा गी आमचें जिवीत बरें जाता गी आणकी आमकां सवाला वयर सवाला सक्कड आमी सोम्यक दिवया सोम्या तुजी खुशी आसत तें कर जावं दी बरें जावं दी वायट आमी जायते पावटी म्हणटा जावचे आमचे सगळे आमच्या बऱ्याक जावचे सगळे आमचे बऱ्याकत सोमी आमकां वायट करना जे कितें आमकां आमच्या मनशा सैमांत आमकां स्विकार करूंक कश्ट आमचो पूत आमचे धूव वायट वा वाट चुकोवन वेतना आमकां तें सोसूंक जायना पूण आमी तांकां समर्पण दिवया आमची भुरगीं बाळां आमकां आयकनात आमचे युवजन आमकां आयकनात म्हणून तुमकां भोगता आसतना तांच्या खातीर निरंतर आमी मागया कित्याक आमच्या भावटान ते बरें जातात वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड देखून पळया सगळ्या वांजलान पळया थंयसर उत्पत्ती अध्याय 50 वाक्य 20 आनी 1 कितें म्हणटा तुमी कांय भिये नाकात हांव तुमकां तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलो तुमी कांय भियोचेच नाका काले जाले जाता सोम्या तुजी खुशी जिजू म्हणटा काले तुवें सत मानल्यार पुरो तुवें म्हजेर भावार्थ दवरल्यार पुरो मागीर तुका सक्कड बरें जातें जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 कितें म्हणटा भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सगळे आसतलो प्रेज द लॉर्ड पण देवाची उतरां पण कितलेची सकत आसा वैगिने खंयच्या डॉक्टराक ही सकत दिवंक जावचें ना वखद दिवंक देखून असली उतरां आमी तवळ तवळ वासीची तुमी खंत जाताना पिडा चिडा येताना जस्ट एक उतार सांगा तेच पुरो वखद तुमकां डॉक्टर त्या पिडेचा वखद दितात तुमकांय वखदाची गरज आसा थंयसर तुमच्या शेजार तुमी कोण कुटुंबाच्यांक धैर्य दितले आमकां धैर्य देवाचें उतार आनी कितें म्हणटा इजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 भिये नाकात कित्याक हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवन उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड पण जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 8 आणखी कितें म्हणटा ताणी भियोवचें नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा राखण करून तुजे सवे आसा आनी किर्तनगाराचे भोव आपोरबायेचे किर्तन थंयसर 40 आनी 100 किर्तन पळया देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार तो आमकां सदांच आदार दिवंक तयार दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे देव आमचे सवे आसा इमॅन्युएल आमचे सवे आसा देखून तुका रचलेलो तुका आकारलेलो सर्वेस्पर देव म्हणटा भिये नाका हांव तुका सोंड घालचो ना हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मुजोस म्हणटा इजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 आनी थंयसर हेब्रेव घरांक बरयले पत्रान अध्याय 10 वाक्य 35 तर म्हणटा तर आतां तुमचे धैर्य सांडी नाकात कित्याक ताचे वरी तुमी एक वर्ते इनाम जोडटल्यात सोम्याच्या नांवान तुमी वर्ते इनाम जोडटले प्रेज द लॉर्ड देखून भाऊ भयणीनो आज सिसांबरी आमी सोम्या आमी बुडटाव सोम्या आमी मरताव सोम्या आमी नश्टान आसाव म्हणच्या बदलाक सोम्या तुजेर हांव पातयेत तुजी खुशी जावं दी
बरें वा वायट तुजी खुशी जावं दी. आनी उपरांत आमी म्हणटला सक्कड सोम्यान आमकां बरें केलें, सक्कड सोम्यान आमकां बरें. देखून आज आमी आलतडीत त्या पोलतडी आयल्यार आमचे क्रिस्ती जिवीत भाव भयणीनो धैर्या दित आसता, बोळा दित आसता आनी घट जाता. नाजाल्यार खंडीत हे वाऱ्या वादळाक सांपडटाना वेळार आमी ते वाऱ्या वादळ सांपडटा, आमी कश्टान नश्टान कंगाल जाता. देखून आमी हर एक फावटी आमकां बोळादीक सकत जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर आमी वाचया, आमी नियाळ करया आमच्या हर एका जिवितांत. आनी तेच देवाचें उतर आमकां भावटाची सकत दिता, भावटाचें बळ दिता, आमकां पलतडी उतरायता. तर हीच कृपा ह्या आमच्या आराधना वेळार आमी मागया, प्रत्येक आमी मागया सोम्याचें उतर तें आमकां हर एकल्यांकी बोळ दिवन दी. प्रत्येक तरान आमी निरासपणांत, आमच्या आकांतांत, आमच्या खंतींत, आमच्या बेजारायांत आज म्हाका आत्मीक वखात सोम्याचें उतर आनी ह्या उतराचेर म्हजो अखंड पातयेनी भरवोसो भावट आमी दवरया. आता आयलो वेळ तुम्ही भाऊ भयणीनो आनी हांगासर यूट्यूब चॅनल विक्षण करच्या सक्कड भाऊ भयणीनो, तुमचे जायते काळजाचे अत्रेक आसा, तुमची मागणी आसात, तुमचे विनवणे आसा, सक्कड आतां आमी सोम्याक समर्पण दिया. जो हांव अध्याय 14 वाक्य वळींत 14व्या वळीन म्हणटा, तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो, हांव तें तुमकां दितलो. देखून आज आमी मागया, आमच्या गरज कितें आसा सोम्या लागीं उसारून सांगया. जे कितें आमी भावार्थान मागता सोमी सगळे आमकां दितलो. देखून असलो भावार्थ, असलो विश्वास, असले पातयेन सोम्या लागीं मागया आनी गावया गीत प्रार्थिसुनी हे कन्नड भजन आमी गावया. सक्कड आमी दिमी घालया. जे कितें तुमकां मागोवंक जायचें ह्या गिता वेळार सक्कड तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर, तुमच्या वावरा खातीर, बिझनेसा खातीर, कामा खातीर, पिडेस भाऊ भयणी खातीर, हर एक इरादे खातीर आमी मागया आनी आमी गावया. सुमीत म्हणा मागा आनी तुमकां मेळटलें, तुमकां दितलें. मोगळ सुम्या ही आमच्या भाऊ भयणीची मागणी तूं दयेन आयकून घे. कितलेशे खंतीन आसात, कितलेशे बेजारान, कितलेशे दूख येता ते आयल्यात तुजेर पातयेन विश्वास. देखून तांणी घरा फाटी वेता आसतना तांची सक्कड मागण्याक तूं तांकां वाट दाखय. तांची मागणी आयकून तांकां सक्कड बेजावानी बर. प्रार्थिसुनी ओ मगने, प्रार्थिसुनी ओ मगने, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸಿ ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು,
ನೀಡುಯರಿಂದ ಕಾಯ್ಬರು मुगाला भाऊ बहिणीनो मागे आम्ही आमच्या सक्कड पिढेस भाऊ बहिणी खातीर जायती आमची भाऊ बहिणी नाना रितीच्या गुणधैन्यातल्या पिढ्यांत कष्ट जातात आसपत्रेन सक्कड आमच्या भाऊ बहिणीचो उगडास काडया तांच्या खातीर मागया स्वामी जेजू तांकां आपोवन तांची पिडा शिडा गुण करून हांगासर तुम्ही विविध मानसीक आणि कुडीचे पिढीन तुमची पिडा शिडा सक्कड स्वामी समर्पण दिवया ती गुण जावचे खातीर तसो स्वामी तुमकां आपोवन गुण जावंक आमी मागया ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು मागे आम्ही आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एका संदे खातीर आमी मागया आवय बापूय खातीर भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर भुरगांव तसले सक्कड कुटुंबाचो संदसो आमी उगडास काडया आमकां सक्कड आमच्या कुटुंबान असले समस्ये विविध कश्ट आर्थिक अडचणी हर एक या समस्यान आमकां कुटुंबाक राग देवा आमच्या कुटुंबा मागण्याची आमच्या कुटुंबा देवाच्या उतराची आमच्या कुटुंबा एक मोगाची मंदिरा घर करूंक आमी मागया कुटुंबाच्या हर एक संदेचेर आमी आशीर्वाद मागया जी कुटुंबा आमच्या कुटुंबांत फूट आसा खंत आसा बेजार आसा असमाधान सक्कड आमचे पयस करचे खातीर आमी सर्वेस्परा देवा लागीं सोम्या जेजू लागीं आमी मागया ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनां खातीर सक्कड भरसां खातीर आमी मागया आमच्या युवजनांक बरो फुडार तांकां लाभच्या खातीर आमच्या युवजनांनी बरें शिकप जोडून समाजेंत आनी सकड पवित्र सभेंत तांचो वावर बऱ्या रितीन करूंक आमी मागया जी युवजनां वायट वाटेतून गेल्यात ती फाटी येशे तांच्या खातीर मागया जायती युवजनां आमचे आज मिसाक येनात मागण्यान आळसाय करता तसले युवजनां खातीर मागया आमची भुरगीं आज आमी माध्यमाक ती बली जाल्यात शिकपातून ती पयस गेल्यात शिकपान आळसाय आसा तसल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया जायती भुरगीं जायती बाळशी पिडेस आसात कश्टांत आसात तांकां आयकोंक कोणीना तसल्या भुरग्यां बाळशां खातीर भुरगीं युवजनां खातीर आमी मागया सक्कड युवजनांक बरें जावचे खातीर भुरग्यां खातीर आमी विशेष रितीन आमी मागया ती सारखी आमच्या समाजाचे ते आमच्या घराचे ते उजवाड जावन दी आमच्या कुटुंबाचे अलंकार ती जावन दी म्हणून आमी मागया या भुरग्यांक युवजनां आमच्या मागण्याची गरज आसा भाऊ भयण कितलेशे युवजनां काम नात कितलेशे युवजनां थंयसर हांगासर भोंवून दीस काडटात तांकां सारकें मार्गदर्शन ना कुटुंबान तांकां सारकें तांकां जर मार्गदर्शन मेळना तसल्या सक्कड युवजनां खातीर प्रत्येक रितीन मागया तांणी बरे ह्या समाजाचे युवजन जावंक पवित्र सभेचे ते बरे युवक जावन पवित्र सभेन तांचो भरपूर वावर करचे खातीर आमी मागया ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಮೂಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಮೂಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು
ಕರಗ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. मागे आमचे साहित्य उसारून सांगे आमची मागणी. जायते थोडे बिझनेसांत कश्टा वयर कश्ट नसताना तांच्या बिझनेसा खातीर वावरा खातीर आर्थीक रितीने आमी कश्ट न्हू आसा हे कोरोना द्वारे आमकां सक्कड या कश्टांतल्या अनवरांतल्या राखचे खातीर मागया. आमच्या मोतींत आमी जायते आमी निरासपण आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा. पती पत्नी मदलो संबंध, भुरग्यां मदलो संबंध, शेजारा मदलो संबंध बरो ना. संबंध कर जायत्यांक आमी बोगसूंक आमी तयार ना. जायत्याक आमी बोगसाने दिवंक आमी तयार ना. तसल्यांक आमी बोगसूंक करपा मागया. अशी सक्कड मागणी आमी सोमे समोर दवरून सोमेचो आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. एक घडीभर सक्कड आमची मागणी सोमे समोर दवरया. सोमेचो आशिर्वाद आमी सोडया. Sacramenta sostanama corona purvina rupabona novioriti adaya volvonicha Skrysia Bhavatace Moldivia Svace Papa Tse Sputa Ullasani Stutisa Mahima Sasna Sasna Ekataya Asita Tuka Doga Chaspita Samasami Namarya. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आयचे किर्तने आमी अभ्यास करया. तुझे उतार म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वीस परा. तुझे उतार मोच्या तोंडान मो कशें सर्वेस पोरास. तुझे उतार मोच्या तोंडान मो कशें
सर्वेस पोरा प्रत्येक तुझे उतार मोच्या तोंडान मोकशे सर्वेस पोरा प्रभुड्याकडे तुझे उतार मोच्या तोंडान मोकशे सर्वेस पोरा परत एक पुढे तुझे उतार मोच्या तोंडान मोकशे सर्वेस पोरा उभी राहूया आणि भक्ती फलान मिसाच्या बलिदानात तयार जावन मिसाचें प्रवेश गीत आमी गायन करया. तुमच्या गिता बुकांत पान संख्या 30 आणि 5 वडाथळ्यान संतोषान आमी गीत गावया. गळपारांच्या सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता महिमान तुझी सदांच कथा काल सांतां देवास्ता मोगाच्या स्पिरिता सौम्या आमकां एकवटायता वैवीक तुझ्या बोळा सौम्या जिवीत तुला बोलता गळबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच कथा काल सांतां देवास्ता. ह्या मिसाची ते समा हे परी आसात. अर्गामीस दितात सेल्मा सिक्वेरा वालेन्शिया, फ्लोरा डिसोजा वामंजूर, विन्सेंट मैकल जेप्पू, नोरिन मोंटेरो फलनीर, मेल्कियादास फेरावो बिजय, सुचिता फेरावो पेरमनोर, विलियम आणि मेरी फेर्नांडीस हांच्या आत्म्याक मिसिता फातिमा फेर्नांडीस वालेन्शिया, जॉन गिब्सनाच्या आत्म्या खातीर मिसिता मेरी गिब्सन जेप्पू हांचे सवे हांगासर तुमी सांत आंतोनीची भक्तिका व्हडा संख्येन हजर जाल्यात. तशेंच यूट्यूब चॅनलाचेर डिवायन वर्डाचेर ह्या आराधनांत आनी बागेत आनी मिसान बागेतल्या हर एकल्या तुमच्या इरादे खातीर ह्या पवित्र बलिदानावली मागता. ह्या बलिदानांत आमी क्रियात्मक रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयाराय करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाऊ बहिणीनो, वट्ट्या उमेदीन भक्तीपणान आमी सक्तांनी आराधनांत भाग घेतले आनी आतां ह्या येवकरिस्तांत ताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासांत
आमी भाग घेता आनी आमच्या जिणेक आत्मीक पोशण जेजूचेच मांस आनी रगत सेवंक वेता. तर आमी आत्मीक बरेपण आत्मीक घटाय जोडच्या खातीर आमकां आमी तयाराय करया. जायते फावटी विविध कारणां खातीर आमचो भावाट अस्कल जाला, आमी बरोवसो सांडल्या. तर आमी सोम्या सरशी येवया आनी सक्कड आमच्या पातकाचे, आमच्या उणेपणाचे आमी बोक्सांनी आमी सोडया. सोम्याच्या मोगांतून आमी पयस केल्ल्या खातीर आमी पश्चाताप पावया आनी परत बोक्सांनी मागून सोम्या संगी एक जावया. एक घडीभर आमचे सर पातकांचो उगडास काडया. आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतपांनी, आमच्या करण्यांनी केल्ल्या सर पातका खातीर आमी दूख धरण देवा लागचे बोक्सांनी आमी मागया. आमची पातकां उसारून आमी सांगया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवतांनी भक्ता आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, Krista काकृत कर, Krista काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सक्कड आमची मागणी, आमची प्रार्थना सोम्या समोर दवरुया. मौनपणी आमी आमच्या गरजा खातीर मागया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भरगी केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें भासायले दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें एझेकियालान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कोवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताच्या फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं: रुदान, विळाप आनी हस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कोवळो खा आनी उपरांत बसून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो.
ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेले परी म्हजे ओंटू तुजी विधी वचनां वर्णीत आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहदार. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. तुझ्या तोंडान तावण येतात ती नियामां. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास सडमोलाची. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुची. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजांत. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञा आशें लालेवन आसता. उक्त्या तोंडान हांव गारता. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. तुझे उतार म्हज्या तोंडान कशें सर्वेस्परा. उबी रावया आनी मिस्साचो उद्गार आमी गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे सूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचे शिका म्हणटा सुमी. कित्याक भोळ्या आनी कालच्या काळजाचो हांव. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. सामतेव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळार सीस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राजांत सक्ता वर्णी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. पूण जो कोण आपणाकच खालतो कर्ण ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातालो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांव घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता,
सर्गीन तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरात सोडन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेचो ना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाजे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भाऊ भयणीनो, सक्तांनी सुवार्थ आयकल्यात नेगी मोन दिवन आयकलामू अर्दे कुरे आयकलागी. फर्स्ट सेंटेन्स काले पळय सांगा, वाक्य काले तुम्ही आयकल्यात. व्हेरी गुड. काले हा आयकला म्हणल्यार व्हेरी गुड. वडना चूक जाल्यार वडना. सर्गींच्या राजांत सक्तावरणी वड कोण? कोणे विचारले सवाल? कोणे विचारले सांगा. शिसांनी विचारल्याने जेजूचे शीस बारी फास्ट फॉरवर्ड. संसार ताणी सोडलो, ते खंय गेले? सर्गार. Who is the greatest in the kingdom of God? हांगा ताणी हर एकल्यानी तूं फर्स्ट, तूं ओडलो. तांचे भितरच सेल्फ डिक्लेअर करून जाले कोण ओडले म्हणून. पूण सर्गार तांकां अधिकार आसा गी इल्ले खावजेले, ना जाल्यार ते म्हणटाले हांव फर्स्ट, तूं फर्स्ट म्हणून. न्ही गी सर्गींच्या राजांत वड कोण? कित्याक हे सवाल तांकां आयले? ते संसारी चिंतपानी आसले न्ही गी. आमच्या ह्या आधुनीक काळार वड कोण? वड कोण? पैसा है तो बडा है न्ही गी. वय की न्ही? मानून घेता मू चूक जाल्यार चूक म्हणा. ओके, पयशे आसलो व्हडलो. मागीर अधिकार आसलो. अधिकार असलो मल्ला जना नेगी इल्लो वड अधिकार आसलो. मागीर आनी कोण? बुद्धवंत हुशार म्हळ्यार ताका व्हडलो. आमचे पुरो व्हडलेच उलोवणे नेगी. पुरा वैरत भुरग्यां कडेन विचार, ल्हान भुरग्यां कडेन म्हाका आतांच धाकटेर जायचे की शिकोवंक आणखी आसा. ताका आणखी LKG आसा आणखी तो. म्हाका आतांच धाकटेर इंजिनियर जायचे. व्हेरी गुड आयडिया बरी. म्हळ्यार आमकां अशें कल्चर की आमी व्हडत उलोवचे. व्हडपण कोणी ल्हानपणा विशयान कांय उलयता गी कोणी उलय. देखून हर एकल्यांक चिंता पायला आमी उलयल्यार कितें जावंक आसा. करण्यान जायना जाल्यार व्हड, उलयल्यार व्हड. देखून सिसांकी भोगले की ते मनशा चिंतपाचे जाल्ले वरवीं कांय तांचे पैकी सत्यवंतांक कांय वड जायत कोण म्हण डिस्कस केले. आनी हे तांचे चिंताप सवाल जेजू लागीं येयले. सोम्या सांग आतां आमकां. आमी सक्कड हांगासर आमी वांटे केले आमी कोण वड म्हूण आमकां संवसारार कळ्ळा. सर्गीच्या राजांत वड कोण? आनी ताणी पळय थंयसर तांचे क्रायटेरिया एलिजिबिलिटी काले, अर्हता काले सर्गींच्या. तांची सकत, तांचे पावर, तांचे अधिकार असले पुरो व्हडले मनीस म्हणून. पूण जेजूचे चिंताप वेगळेच. जेजू कितें म्हणालो? कितें म्हणालो?
तुम्ही वोड जावंक आशेताले आनी तुम्ही कोणाक पडये थंयसर हांगा ल्हान आसात न्ही भुरगीं ल्हाना पण हांगासर बसल्यात न्ही अजनकी ल्हान थंय बाळ बसला न्ही ल्हाना तुम्ही कोणा बरी जायचे ल्हाना भुरग्यां बरी जायचे थंयसर इल्ली व्हड भुरगीं आसात व्हडा भुरग्यां बरी म्हणल्यार जेजू सांगलें ल्हान भुरगीं म्हणल्यार कितले एक 3rd स्टँडर्डा भितरल्या भुरग्यां बरी मात्र ताज्यान की व्हड मागीर ती गोत आसा न्ही भुरगीं आमची आतांची भुरगीं आं ल्हाना भुरग्यां बरी जाय कित्याक तुम्ही व्हड तुम्ही जायचे कुडींत आमकां जावंक जायना बगार आमच्या शेगुणांनी भुरगीं नेणटेपण आसा नेगी तांचे थंय कापटपण ना नेगी कितलेशे फावटी ती झगडटात मागीर सांगात तुम्ही खंय म्हणी एकामेका झगडे करूंक गेल्यार तुम्ही झगड्यान उरतल्यात भुरगीं एक जातात देखून भुरगीं झगडटाना तुम्ही वचनाका मागीर 5 मिनटांनी ती सांगाता खेळटात देखून कन्नडान म्हणटा ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲ कपटपण ना निष्कपटी भुरगीं देखून जेजू ल्हाना भुरग्यां बरी जाता कित्याक म्हळ्यार थंयसर सीसपण्या तांचे तांच्या सक्तेचेर होंदोन आसले तांची सकत तांकां व्हड जावचें पूण जेजू म्हणटा ल्हाना भुरगीं कितें जायचें म्हळ्यार ल्हाना भुरग्यांचो विशेश गूण काले म्हळ्यार ती आपल्या आवय बापायचेर होंदोन रावतात दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स न्ही की हर एकाकी मम्मी पप्पा हर एकाकी होंदोन रावतात देखून असले आमी देवाचेर होंदोन रावचे तसले खालते मनीस आमी जायचे देखून ल्हाना भुरग्यां बरी म्हळ्यार खाली अर्थने बगार तो गुण आयसर दिता आमी देवाचेर होंदोन रावूं जाय देखून सिसा निकाले तांच्या सक्तीचेर होंदोन रावले कित्याक आमी पॉवरफुल आसा देखून आमकां व्हडपण मेळटा देखून जेजू म्हणटा खालते आमी जाल्यार सर्गींच्या राजांत आमी वर्ते जातले देखून आयच्या सुवार्थेंत 2 शिकोवण मेळटा पयली शिकोवण आमी हर एकल्यानी ल्हानविकायेंत आमी जियेचे खालतेपणाचेर कितलेशे थंयसर पळया सिराकाच्या ग्रंथान अध्याय 3 वाक्य 18 वळीर म्हणटा जितलो तूं व्हड तुमी कितलेशे ग्रेस्त जाया कितलेशे बुद्धवंत जाया तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली देखून भाऊ भयणीनो आज आमचे कडेन आस्त बरीक आसा आमचे कडेन पयशे आसा आमचे कडेन बुद्धवंतकाय आसा जाणवाय आसा सकट आसा पूण आमचे कडेन उणेपण कितें आसा म्हणजे ल्हानपण ना असले शगूण आमी केल्यार हे शगूण आमकां सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक जर तर खालतेपणा तर पयले सोडणे भितर रिगोवंकच कश्ट जायना म्हण जेजू म्हणटा देखून असलो शगूण आज आमचे थंय आमी रुता करूंक जायचे ल्हानविकाय कितलेशे व्हड व्यक्ती पळया आमी पळयता खालतेपण सुधा कृष्ण मूर्ती नारायण मूर्तीची मिसस पळया ताच्या कितले एकर वता आमी कितले व्हडल्यो हे समाजान आमी पळया तांचे थंय ल्हानपण आसा असले शगूण आमचे दुसरे आमी ल्हान आनी खालते जावचे मात न्ही हेर ल्हानांची आमी जतन करूंक जायचे म्हण सांगता जेजू आमच्या लागीं हो शगूण मात न्ही आमचे कडेन कोण ल्हानपणांत आसात ल्हान व्यक्ती आसा देखून जेजू आयच्या त्या 10व्या वळीन म्हणटा ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात तिरस्कार करनाकात ल्हानांक ल्हान कोण म्हणल्यार आमी पळोवया देखून एक धाकलो अशें आसा एका रायेच्या आस्थानांत एकलो विद्वांस पंडीत आसलो पंडीत तुमी जाणा तो चिंतलो आपूण बुद्धवंत
सगळ्या हेर आसतनांत रायाच्या आसतनांत असले पैकी बुदवंत हांव मात्र म्हजे विणे कोणी बुदवंत ना. देखून हो कितें म्हणालो, हेर रायांच्या विद्वांसा लागीं पंतावनाक कॉम्पिटिशनाक स्पर्ध्याक गेलो. ताची बुदवंत काय देखून शेजार रायाच्या आसतना गेलो. पळय तुझे विद्वांस कोण आसा, तांचे सवे हांव पंतवानाक हांव स्पर्धेक येता. तांचे बुदवंत काय, तांचे जाणवायच्यान की चड म्हजी वर्त म्हण एका रितीचे हंकाराचो मनोभाव आयिल्लो. पूण रायाक कितें भोगले, अयो म्हज्या आसतनांत पंडीत विद्वांस आतां तो स्पर्ध्याक आयला, कितें करचें. देखून सकट विद्वांस पंडिताक सांगता, अळे फाल्यां तो येता आनी ह्या फावटी तुमी जिखाचे ताच्यान की हुशारपण दाखयचे म्हणटा. थंयसरल्यांक जिखल्ल्यांक एक भांगराळे नेकलेस, गोल्डन नेकलेस दिता. कितें दिता, भांगराळे नेकलेस दिसता. कोणाक नाका, बारीक कशी. पूण तो अनेक विद्वांस हांगा आयलो, ह्या रायाच्या आसनाक आयलो. हे विद्वांस पुरा भियेले. तांकां काले सोलवालार एक नालीस आयने की एका रितीचे. देखून हे नालायसायच्यान की तांणी ते फुडें वचूना. पूण आयलो कोण, एकलो हास्यगार आयलो, जोकर आयलो. सक्कड म्हणाले, ओ खंय म्हाका खाले जोकरा, काले बुदवंत काय आसा, काले हुशार काय आसा, काले तो काले एक तमाशे करूंक मात्र न्ही म्हणून. पूण ह्या जोकर त्या विद्वांस मुखार रावलो, बुदवंत म्हणटाल्या. आनी ह्या हास्यगारान जोकरान त्या विद्वांसाक पळय, अळे हांव तुका 4 सवालां विचारता. कितली, ओन्ली 4. 4 सवालां विचारता. आनी ह्या 4 सवालाक तुवें सारकी जाप दिवंक न्हू, तुवें चूक जाप दिवचें. फॉल्स आन्सर, नॉट रायट आन्सर, ट्रू आन्सर दिवचो. कितले, 4 सवालाक तुवें चूक जाप दिवचें. देखून पयले सवाल विचारले. पयले सवाल हास्यगारान त्या विद्वांसाक विचारले, तूं खंय तावन आयलाय, तूं खंय तावन आयलाय. ताका ताणें जाप दिली, हांव हांगा तावन आयला. खंय तावन आयला, त्या हांगा तावन आयला. जाप दिल्ली सारकी की चूक, सांगा पळया. तूं खंय तावन आयिल्ल्या ह्या सवालाक त्या विद्वांसान जाप दिल्ली, हांव हांगा तावन आयला. रायट ऑर रॉंग, रॉंग न्ही गी, तर ताजी जाप सारकी. ताणें रॉंग आन्सर दिजे. पयले एक सवाल जाले. दुसरे सवाल जोकरान विद्वांसाक ते विचारले, पंडिताक विचारले, तूं ह्या जाग्यार कितल्या तेंपांतावन वस्ती करना आसाय, ह्या जाग्यार कितल्या तेंपार वस्ती करना आसाय. हो विद्वांस त्या आस्थानाचो गी न्ही, तो शेजारा रायाच्या आस्थानाचो. आनी त्या विद्वांसान जाप दिली, हांव 3 वर्सां तावन हांगा हांव काले करना आसा, जियोन आसा. जाप सारकी गी चूक, चूक न्ही गी, चूक जाप. ओके, 2 जाली. आनी कितली सवाल विचारली उरली, कितली उरली, 2 उरली. आनी तिसरे सवाल हास्यगारान विचारले. ओ करेक्ट ताणें हास्यगार म्हणाले, आमचो राय आसा न्ही, आमचो राय बारी बरो, बारी मोगाळ, बारी दयाळ आमचो राय, तूं कितें म्हणटाय. विद्वांसान जाप दिली, ओ तुमचो राय कठीण, तुमचो राय रागिश्ट, तुमचो राय बरो न्ही. जाप सारकी गी चूक, जाप दिल्ली, चूक जाप दिली न्ही. ओके, खाले जाल्यार आनी कितले एक सवाल विचारले. सक्कड आसतनांत असल्यांक पुरा टेन्शन जालें. हे खाले तोच विद्वांस जाता. निमाण एक सवाल विचारले, विद्वांसा हांवें कितली सवालां तुका विचारले, कितली सवालां. आनी तो विद्वांस म्हणालो, एक सवाल मात्र बाकी आसा म्हणालो. ताणें दिल्ली जाप सारकी आसली. विद्वांस सलवालो.
न्ही गी विद्वांस चलवालो कितलो बुद्धवंत कितलो हुशार म्हणून एक गर्व अहंकार असले त्या विद्वांसाक कितली सवालां विचारले कितली उरली म्हण एक सारखे देखून आमी कोणाची बेपारवा करूंक जायना कोणाय तिरस्कार करूंक जायना आमच्या घरांत जावं ती भुरगीं आमकां कितें एक सजेशन दितात बरें आमी घेवचें वा पती काले म्हणी सांगता जाल्यार बरें आमी घेवचें पतीक सांगचें घेण कित्याक ना आवड असले चिंता आमचें तें आसून हर एकले थंय कितें ना कितें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमी थंयसर आमकां थंयसर मेळटा देखून आमी ल्हानांक तिरस्कार करचें न्हय ल्हानांक इन्कार करचें न्हय जेजू मुखार ल्हान कोण दुर्बळी ल्हान कोण निर्गतीक ल्हान कोण निराधार ल्हान कोण दुर्बल शोषित जाल्लो लोक समाजान बहिष्कार घाल्लो लोक पातकी अस्कत लोक देखून कोणाकी आमी भाऊ भयणीनो आमी तिरस्कार करचे न्हय आमी इन्कार करचे न्हय तूं अयोग्य म्हूण सांगचें न्हय हर एकली एक वा अनेक रितीन योग्य देखून आज आमी खालतेपणाचो शेगूण आमचो करचो मात न्हय आमी ह्या खालतेपणा आमचे संगी कोण ल्हान आसात न्हय तांची आमी परवा करीजे तांची जतन करीजे तांचो मोग करीजे तांचो हुस्को आमी दवरीचे देखून असली दोन शेकूण आमकां जेजू आमचे थंय आशा करून ह्या मारिफात आमी सरकारान वर्ते जाता सरकार आमी वर्ता देखून जेजूचे मिसांव कितें ल्हानांतल्या ल्हानां खातीर आयिल्लो दुर्बळ्यां खातीर विधवां खातीर स्त्रियांक खातीर भुरग्यां खातीर शोशीत जाल्ल्यां खातीर कश्टातल्यां खातीर पिडेस्तां खातीर असल्ल्यां खातीर थंय आयलो देखून आमी पयलें ल्हान जायचें आमी आमचें थंय ल्हानपणाचो शेकूण आसल्यार मात्र आमी ल्हानांक समजूंक शकता समजूंक शकता असले शेगूण आमचें थंय आसा करच्या खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी देवाची कृपा मजत आमी मागया आमेन. Question reads in Psalm 127, C47. मुगाळ भाऊ भयणीनो भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळटींतूच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सदवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय
तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमो तुझ्या पवित्र सभेतूं फावो करता. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dălbaranso serves por tu. Sărganii somsa vădla tucea văibava sărgin tu cace. Sărgin tu cace. Sărgin tu cace. Serves porace navi e data cace. Sărgin tu cace. Sărgin tu cace. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जवान आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसने मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावत सुगुट परगतुया. उत्साहानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर.
बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टागातीन मेल्ले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळ्यांक फोव कर आमा समेस्तांची ह्या आमच्या भाऊ भयणीची तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता हांव खोर मरी देवाचे माये संगती भगिवन सुसे तिसोपती भगिवन धर्मता भगिवन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियाज जेजू वरवीं तियाज जेजू संगता तियाज जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 आमच्या सर्वंदाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी भक्तीपणे म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजी कशी तशी संवसारान जावं आमचो दीस ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अत्रेकतलें आमकां तुजी उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माये मोगस कूर जावन एकामेका शांती आमी पाठोवया संवसाराचे पाप करतले पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीचे जेवणां आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी कफोना पुंडूत Santo, Lula, Patalheiro, Peixinho, Santana, Sou.
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवडान आमी ते रायांची येवं, हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ संतांच्या भक्तीकनो आज मंगळाराचो दीस हे नव्यान सोलून व्हरूंक प्रत्येक जावन एवकरिस्ताचें आराधन करूंक आनी मेसाचें बलिदान भेटून आमकां अर्था बरीत प्रवचन दिल्लो याजक आसा मनदीक बाप विक्टर डिसोजा हांगा लागसारच तलपाडी एक याजकांचें घर आसा. थंयसर ते नियोजीत डिरेक्टर जावन वावर करतात. हाचे बराबर कावन्सिलिंगाचो वावर करतात. आज हांगासर येवन मेसाचें बलिदान भेटून आराधन करूंक आमकां कोमो केल्ल्या मनदीक बाप विक्टर तुमकां सर्वांच्या नवी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मेसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. Están tuve por el que le for my time una paglia media pautar y te insanglia da conditar la navora los mondatai. मोगाळ भाऊ बहिणींनो, जायती जाणां सांत आंतोनी मरिफात तांकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. दोगां जाणां तांची पिडा घेवन जाल्ल्या खातीर, दोगांक वेजा मेळ्ळ्या खातीर, दोगां परिक्षेन पास जाल्ल्या खातीर, एकल्याचे पैन बरेतीन जाल्ल्या खातीर, दोगांक काम मेळ्ळ्या पासूत, एकल्याची भायर पडली बोस्त मेळ्ळ्या पासूत, एकल्याक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर आनी 5 जाणां तांकां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारा मजोर दितात आनी एकलो तांकां घर फावो जाल्ल्या पासूत आमकां सांत आंतोनी मरिफात जायतें बरेंपण जालां. आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आतां देवाचो उपकार आमी बावडया. तशेंच जायतीं जाणां त्या वांगस दवरून आमच्या लागीं मागोवंक उलो दितात. तेका जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याक वायट सवय तां सुटका मेळोवंक, 4 जाणां भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 5 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 20 आनी तेका जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, दोगांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, तेकांक परिक्षेन पास जावंक, एकल्याक शेजारा बरो संबंध आसा करूंक, एकल्याक रीण पाटी मेळोवंक, 5 जाणांक कोर्टींतले केस इत्यार्थ जावंक, 5 जाणां शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, तेगांक चोरी जाल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक, दोगांक पयशांची समस्या इत्यार्थ जावंक, 8 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, एकल्याक गर्भानो आदार मेळोवंक, 6 जाणांक आमार पिन्ने सोडोवंक, दोगांक तक्रार इत्यार्थ जावंक, दोगांचो वेव्हार बरो जावंक, तेगांक घरांत समाधान मेळोवंक, तेगांक भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक, 4गांक बरो फुडार मेळोवंक, 4गांक अनवरांतले राखोवंक, दोगांक परिक्षेन उंचले अंक मेळोवंक, तेगांक प्रसवपणाचे
बऱ्यातीन जावंक दोगांक चिंतिल्लें काम बऱ्यातीन जावं 11 जणांक मोतीक समाधान मेळों 7 जणांक विजा मेळोंक 14 कुटुंबांक शांत समाधान मेळों 14 दोड्यांची दिश्ट पाटी मेळों 1,000 जोड्यां मदें समाधान मेळों 14 शिकिल्लें मोतीन उरूंक 1,00,000 ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावं तेगांक ऑपरेशन बऱ्यातीन जावं 1,00,000 देव अपोन मेळों दोगांक घर जागो फावो जावंक आनी बऱ्या मोला विकून वचूंक 1,00,000 पयन बऱ्यातीन जावंक 1,00,000 रीण फारीक करून तांग मेळों दोगांक नीत पडों 1,00,000 गरचोन गेल्लो पाटी येवंक 1,00,000 सुडाल उलोवन जावंक 14 भुरग्यांनी वडिलांक खास जावची येवंक 1,00,000 बरें मन फावूस जावं दोगांक काजार बऱ्यातीन जावंक दोगांची शिरांची पिडा गूण जावंक तेगांक दुस्मातून राखून बरोवंक 20 आनी 6 जणां प्रत्येक त्याचा बसून मागून आसात 1,00,000 ऑपरेशन बेगीन गूण जावंक 1,00,000 घरान शांत सगळ्यां मागणी मनोवंक 1,00,000 कामांत भद्रती मेळोवंक दोगांक कोविड सुटका मेळोवंक दोगांची पाडदूख गूण जावंक दोगांक स्वंत काम मेळोवंक परगांवांत काम मेळोवंक तेगांक देव बिरांतीन वाडोवंक तेगांची आर्थीक परिस्थिती बऱ्यातीन जावंक दोगांनी सुरक्षीत पाटी येवंक दोगांचे कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक 1,00,000ची ल्हान भुरग्याची पिडा गूण जावंक 6 जणां BP शुगर उणें जावंक तेगांक बिरांत उणें जावंक 1,00,000 बडे मेळोवंक 1,00,000 ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगांक इन्फेक्शन गूण जावंक तेगांक नवें घर बांदून मेळोवंक 1,00,000 कॉलेज सीट मेळोवंक 1,00,000 ICUतान गूण जावन भायर येवंक 1,00,000 इंटरव्यू बऱ्यातीन जावंक 14 गांठी दूख आनी पांय दूख उणें जावंक तेगांक एलर्जी गूण जावंक दोगांक हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवंक 5 जणांक एसिडिटी गूण जावं 1,00,000 स्कॉलरशिप मेळोवंक 1,00,000 हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक दोगांक भायर पडली वस्त मेळोवंक 1,00,000 राग उणें जावंक 1,00,000 हात पाय भलायकी मेळोवंक 1,00,000 सांबाळ बाकी आसलो तो पाटी मेळोवंक दोगांक किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक दोगांक मानसीक पिडा गूण जावंक 1,00,000 डॉक्युमेंट्स मेळोवंक 1,00,000 एक कुटुंब प्रत्येक जावन पती पत्नी मदलो बरो संबंध आसा करूंक मागून आसात ही सर्व ते सावा मोगाचनम आमची ते सावा आसात ते सर्व ते सावा संत अंतोनीच्या पांयांतळा दवरून संगत आमी मागया ये वर्त्या संता संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सुख अनवराम देमसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयसता म्हूण उडास कर तुझे मरिफा बडिस्ता भलायकी मेळटा उसमळ दर्ये थंड जातात बंद तुरून पडटात तोंडे उडोवन सरतात कुडे पळयतात खेपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुकडे मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपल्याक पयसतात आनी आमचे सगळें सांतून पावताय सर पर्यंत दवरून तुजे कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दिवन तुजी दुसरो दाखय आमेन पेज 45 सांत अंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी मोगाळा जेजू कुरपेच्या आनी काकुळतेचे जरी हांव तुज्या पांयान पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उच्या मरिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडीच्या वेळार कुर्सार थावन तुजे आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल तिका सांजुबावचे ताबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमोत बरीत काळजा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता तुज्या आकुळदार दोळे म्हजेर परती म्हजी निर्भागी पातकेचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजेन आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला आमेन बऱ्या जेजू मोगाळा तारोका बगेवनपणाचे जरी तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उच्या मरिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्ल्या तुज्या अमरक्ता मरिफात तुजे कडेन परतून मागता तुजे काकू तुजे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्याचेर हे म्हजे खंतीन आनी बेजारायेन म्हाका बजय तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो बरवोसो दवरला आमेन
दयाळा जेजू म्हज्या आत्म्याचे कस आनी बद आसऱ्या तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उच्या मरिफात आनी तुवें बाळशा रुपान ताका दिश्टी पडून ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे ते दाखयल्ल्या मोगा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. हे म्हजे व्हड गरजेन आनी बेजारायेन म्हाका म्हज्या आत्म्यान देवून सवकसाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां, तुजे भरोसो दवरला. आमेन. पेज 51. निष्कळपणाची कृपा जडूं सांत आंतोनी कडेन मागणे. निष्कळपणाच्या दव्या फुला दुर्बळकायेचे वोंस्तेकी भगेवणपणाच्या परजणेकीत अनंत बरी सांत आंतोनी देव तुज्या हातान घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पुत्रादार काळ म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी आश्चर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजे बिरमो दवर आनी म्हज्या व्हड गरजेन म्हाका पावूं. सकट आक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवासोन म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोन दी. आनी अशे जिणेन विश्वासी सोम्याची साखरी हांवें करन तुजे संगत आसतना ताका ओगोडसूं ताका बोगोवंक आनी आनंद दिवंक सरकाराचा म्हाका पावय. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आयतीं जावया. सांत आंतोनी आमा पासून विनती कर. प्रार्थव्य सर्व पदवेदारांनी सदांची येवच्या देवा भगेवंत आंतोनीक तुवें तुजे परचेक वर्तो प्रसंग दारान तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय. क्रिस्तांवची न्याची वाट आमी समकतना दारान सर्वान वरांतले सुटाशें सर्व आमच्या परकोणे तुजे बगीशे दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Area